रवी आमच्या वांगडा आसात आता भाजपचे उमेदवार दयानंद सोपटे. सो दयानंद सोपटेक विचारया तांचो कसो कितें रिस्पॉन्स आसा तांकां वोटरांचो. तुमी आज सकाळच्यान भोंवतात मतदारसंघात तुमच्या कितें रिस्पॉन्स आसा तुमकां? रिस्पॉन्स उत्साह जोश बऱ्यापैकी आहे. हांव आज केरी केरी गोंयच्यान जो सुरू जाता हे 5 बुथाचेर वचूं आयलो. तेच्या पयलीं येता आसतना मांद्र्या हांगा पालयांनी पळयलें जाल्यार लोकां मदीं जो उत्साह आहा पळय एकदम जबरदस्त जोश जबरदस्त. आनी तशें जर पळयलें कितें आसता पळय सदांच इलेक्शनच्या दिसा जेन्ना आमी बसता पळय टेबल घालून म्हणटा तेका बूथ कावंटर ते जर पळयलें जाल्यार हांव एक नोट गोश्ट केली की 7 बूथ हांवें कवर केले. 7 आमचे जे पळय कार्यकर्ते जे आसा पळय हांगा आसतले आनी मुखारय आहा पण ओपनन जे म्हाजे आसात पळय तांचो तितले कितें हें दिसना. बट दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट लोकांचो उत्साह लोकां मदीं आसतली उमेद जोश आनी बरें दिसलें. 5 बुथाचेर जेन्ना हांवें रिडींग घेतलें म्हणजे एक्झॅक्ट एक्चुअल वोटींग कितली जाली जाल्यार 5 बुथाचेर ऑलमोस्ट 50% जाली. म्हणजे 11-11:30 पर्यंत जर 50% वोट जाता जाल्यार उरलेल्या टायमार जेणे करून म्हाका सांगचें दिसता आमी म्हणटाले 80% वोटींग जातलें 80% क्रॉस जातलें. सर अशें म्हणटात की एनसीपीन ओपनली सपोर्ट केला इंडिपेंडंटांचो इवन इंडिपेंडंट अशें क्लेम करता की तांकां भितरल्यान काँग्रेसचो सपोर्ट आसा. सो अशा वेळार तुमकां कितें दिसता कितें चान्सीस? म्हाका जर म्हाज्या कार्यकर्त्यांच्या बद्दल जर विचारशी आसा ती म्हाका जिखून दिवच्या खातीर कितें करतात म्हाजे कार्यकर्ते फॉरगॉट अबाउट युअर MGP अँड अदर्स. आय डोंट बॉदर्ड अबाउट आय एम लिस्ट बॉदर्ड अबाउट दोज नेम्स. आणि ज्या पद्धतीन पार्टीचे नाव राखूंक शकले ना ते कार्यकर्ते कोणाक कितलो सपोर्ट करतलो पळय हे तुमकां म्हाजे बरोबर तुमकां कळना. सपोर्ट करपाक MGP ते आमचे तो गोविंद गावडेकर जर विचार MGP तो बरें फूल फॉर्म सांगता खंय आहा कोण MGP ही ढवळीकराची पार्टी कळ्ळें ती MGP उरोवंक ना. आनी कार्यकर्ते जे आसात पळय हे कार्यकर्ते कसल्या कॅटेगरीचे आसात पळय हे हांव सांगत बरोबर न्ही त्या लेवलीर वचूंक म्हाका कांयच फरकच पडना. ह्या क्षणाक तुमकां सांगता ह्या मांद्रे मतदारसंघात ह्या बाय इलेक्शनान म्हाका ओपनर हो कोणच ना. कोणूय कितक्याकय सपोर्ट करूं फॉर मी इट मेक्स नो डिफरन्स. कितली लीड आसतली तुमची कार्यकर्त्यांक जाता ते पळय हो मंडळाचो आमचो अध्यक्ष हे सगळे माझे खंडे कार्यकर्ते हांवें म्हाज्या हातांनी फाट थापडा बरोबर न्हू. म्हाका खबर आहा गेल्या 2017 हांवें लीड घेतलेली 7,500 तेन्ना तरी एक बरो खळंगबाज म्हणटा तो मुख्यमंत्री समोर आसलो ती कुस्कुटा आसा तेन्ना तांचेर हांवें बरोबर हे इट इज बेटर टू आस्क माय वर्कर्स. कितली लीड आसतली? 8,500 शुअर. पोलीच्या बरें चड सुबेस. कित्याक दिसता तुमकां अशें चड लीड आसतली? कारण आयज जो आमच्या कार्यकर्त्यामध्ये जोश आसा आणि जे भाईचे कार्य आसा तेका लागून अशें दिसता की 8,500 शुअर आसतली. सायलंट वोटींग म्हणून कितें तरी इम्पॅक्ट जाता तुमकां? अशें तुमी म्हणटात रिपोर्टर चड म्हणटात. सायलंट वोटर म्हाकाच कळना वॉट इज द मिनींग ऑफ सायलंट वोटर. सायलंट वोटर जे प्रेसांनी छापून हाडटा की दयानंद सोपटेचे लोक जे नाराज आसात पक्ष सोडलो म्हणून ते वोटर तांकां दे आर कन्सिडर्ड सायलंट वोटर. म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका जर विचारल्यार ते रिजन जाले हांवें पक्ष त्याग करून सत्तेन जेन्ना येयलो सत्तेन येतकच 3.5 म्हयन्यान 9 पंचायती ज्या पद्दतीन कामाचो धडाडी लायली दाखोवन दिले दयानंद सोपटेन निर्णय घेतला तो योग्य आहा. म्हणून आज तुमकां ठामपणे सांगता 2017चे इलेक्शन लढटा आसतना आनी 2019 आज आमी इलेक्शनचो दीस आमी लढटा आसतना म्हाका खूपच फरक दिसता. जो जोश 2017 नसलो तो तेच्या पैकी कितलोसो जोश कार्यकर्त्यां मदीं आहा वोटरां मदीं आसा. जेणे करून ताणें म्हटलें लीड म्हणटात पळय तेन्ना 7,500 आसली हे फावटी नक्कीच ती वयर वयतली कमी जावची ना. तुमकां सगळ्या बुथाची लीड मेळटली 110%. 46 बूथ जे आसात 46 वयतले. ओके आता आम्ही पळयलें की भाजपचे आमदार जे काँग्रेसींतल्यान BJPन आयले तेंचे अशें म्हणटा की तांकां सगळ्या बुथाची लीड मेळटली आनी ते इंडिपेंडंट इवन काँग्रेस अशें कोणूच तांकां फायट दिवंक शकना. पळोवया हाचो हें सगळें जे कितें आसा तें आमकां रिजल्टा उपरांत 23 तारखे उपरांत कळटलें.